सगळे गोंयकारांक नमस्कार। आमी एवरी टायम आमचे गोंयकारांक सांगता की आमचे नेचर, आमचे एनवायरमेंट, आमच्यो बायोडायवर्सिटी वाचोवपाक लागून, कित्याक लागून जे नेचराचेर आयज सगळे डिपेंड आसता। आयज हांव आतां सद्या एट प्रेजेंट आसा, जे आमचे रिवणा म्हाजे फाटल्यान एक झर आसा। ते झर आयज हे दोंगरांतल्यान उदक येता आनी बरो फ्लो आसा, आनी फ्लो येवन हें उदक जेन्ना हांवें म्हाज्या तकलेर बसून घेतलेलें आसा हें पळय, खऱ्यांनी इतलें मायंड फ्रेश हें दिसलें, रिलॅक्स दिसलें। कित्याक हें उदक झाडांतल्यान, मुळांतल्यान, दोंगरांतल्यान येता आनी तें हेल्थी आसता। आयज जर हे दोंगर जर नश्ट जाले, प्रत्येक गांवांनी वाड्यांनी अशें आसतलें। थोडे कडेन बारीक आसतले झरे, थोडे कडेन मोठ्या प्रमाणांत आसतले, जशें हांगा आसा। हे आमकां राखपा जाय। आयज इतली गरमी आसा आनी गरमी जेन्ना हांवें उदकाचो जेन्ना घेतलो, म्हाज्या तकलेचेर घेतलो, फ्लो घेतलो, खऱ्यांनी जिवाक बरें दिसलें, रिलॅक्स दिसलें। कित्याक आयज सकाळच्यान हांव वता आशिल्लो, जेन्ना हांगा येयलो एकदम जिवाक मायंड फ्रेश दिसलें। सो प्रत्येक लोकां कडेन मागता, जे आमचे नेचर डिस्ट्रॉय करनाका, आमचे दोंगर, शेतां भाटां ही आमकां जायी आनी ही आमकां राखून फुडल्या जनरेशनाक दवरुपा पडटलें। थँक्यू, देव बरें करूं। आम्ही बरेचशा हांगा तशेंच जे लोक हांगा येता मुद्दम खंयच्यान पयसुल्यान येयला, जसो हांव आयला किंवा बाकीचे लोक येता हांगा थंडशे हे झऱ्याचेर न्हांवपाक, जाल्यार आयज हांगा खुबसो कचरो आसा, बॉटल्स आसा, प्लेट्स आसा। सो लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट करता, मागता, जे कोण हांगा येता किंवा आतां पावसा बसून वॉटरफॉल आसतले ते जाग्यार लोक न्हांवपाक वयतले, जे तुमचे कितें खावपाचें जे घेवन वयतले, फूड आयटम, पेपर जावं प्लेट जे कितें घेवन वयतले, प्लास्टीक बीन, ते तुमी थंय क्लियर करा। ते अशे प्लेसीसाचेर उडयनाका आनी क्लियर करून आपली घरा घेवन या परत। सो हें मागता हांव। थँक्यू।